ऑपोजिट आसा न्ही पळय हे बिल्डींग दाखय पळय हे बिल्डींग आसा हे बिल्डींग ओनर कोण तो म्हाकाय खबर ना पूण ही कॅटरिंग चालू आसा जाय दिवस जाला हांगासर हे कॅटरिंग चालू आसा आनी आतां आमी पळोवपाक गेले जाल्यार हांगा पळय ही सेप्टीक टँक गेली ही सिवरेजाचे हो पळय हो ती वॉटर पंप आहलो हांगा मोटर पंप हांगासर आहलो हे आखे पळय हांगासर भायर वता पळय हे ते दिसचे पडटा पळय पळय मोटर पंप पळय हिंगा आहलो आनी पळय ही सिवरेज पळय हे पळय केसलो वास वतात पळय ती सिवरेज पळय हे आख्खे सायड सोडून पळय 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 हिंगा आयला पळय सायड हे आख्खे रस्त्यार वयता पळय आख्खे रस्त्यार वयता पळय हे रस्त्यार वयता ही तेगेले टँक आनी टँकीतले पळय मोटर पंप घाललो अशें भायर सोडटा ती पळय आनी हे पळय हे फुडें दाखय तूं उठले ही बिल्डींग हे कॅटरिंगाची ही बिल्डींग आनी सगळी जे कंपनी जे सप्लाय करता न्हू तेजे हांव तुका दाखयता हांगा पळय ही जेवणाची लायन लागल्या जेवणाची लायन लागल्या सिप्ला 1 सिप्ला 2 सिप्ला 3 सिप्ला 4 सानोपी वयली लायन ही सानोपी मागीर ही ही पळय ही पळय रेगनस मागीर सुजा पॉल हेमर पळय आनी पळय ह्यो सगळो लायलो आहा सियारा सर्क्युलर सिप्ला 9 पळय हे आतां हे पळय हे सगळो कंपनी आतां हांव रिक्वेस्ट करता ही कंपनी जापट तूं हेका ही एजन्सी हे केली काडची जातले बेगीन हे एजन्सी काडची हो सगळे आमच्या गांवान हे सोडटा आनी भितर देखून म्हाका दिसता हे FDA येवन हे मारपाक जाय रेट मारपाक जाय FDA पोल्युशन बोर्ड मागीर हेल्थान हे सगळे चॅक करपाची गरज आसा कित्याक हिंगा नाका जाल्ले हांगा सोडून दवरले आसा Minister of Food and Drugs, please send a team to raid this. हेंचोय गोंय खंय पावल तेंचोय हो तुगे दुसरें डिपार्टमेंट आतां सकाळी 39 years जालो आत फूड एंड ड्रग्स येस सर हां परिस्थिती पळय हांव नको हो मिनिस्टर कितें पळय तो फकत 39 एक कन्वर्शन आनी कांय ना गोंयपाड घालपाक आनी हे आतां फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट गोंयपाड घाता आतां हो हिंगा रांदता हे कुजनाक ते कडेन लायसन्स ना जेवण रांदपाक तेका लायसन्स दिला ओन्ली फॉर सर्वीस म्हणल्यार तो जेवण हिंगसान व्हरून दिवपाक शकता तेगे गाडये नंबर सुद्दां हिंगा व्हेकल नंबर GA05T602 हे गाडयेन तो जेवण व्हरपाक शकता हिंगसान तो रांदपाक शकना आतां तो दुसरें तो तर जेवण रांदतो जायत तेका पयलें पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे कन्सेंट टू ऑपरेट जाय तो म्हणटा आपणा कडेन ना तेजे कडेन FDA लायसन्स ना जेवण करपाक आनी सी द कंडिशन ऑफ दीस प्लेस मुखार सेप्टीक टँक बोन ओवरफ्लो जाता हे किचन मुखार सेप्टीक टँक बोन ओवरफ्लो जाता आतां हिंगा आमी येवपाक कारण कितें ते सेप्टीक टँक ओवरफ्लो जाता तो पंप लायन गाडी हांगान तो टँकर एक वयर व्हरून उडयताले तांकां आमी धरले ताका लागून आमी हिंगा पावले आतां हिंगा बिल्डींग कशें तें म्हाका खबर ना पंचायतान लिगली ते काडलो आहा काय ना ते तेको डॉक्युमेंट ना तो कितको हिंगा आहा तो हे डॉक्युमेंट हे लीज ऑन लायसन्स डॉक्युमेंट हे या नाही मोटर पंप तिथे हलवलो आणि ताबडतोब हांगासर येवन 5 मिनटां आमी मातशें सकयल गेले आमचे टँकर जाला तो पळोवपाक गेले येता म्हणल्यार मोटर पंप नाच केलो आनी झाडान गेलो आनी झाडान वचून सोदून हांवें तो परत हाडला हो पंप कळलो एक झाडान सोदून हाडून पळय हांगा दवरला देर पंपिंग सिवेज ऑन द रोड सोडटा पळय आख्खे रस्ते सोडो पळय मरे आख्खे रस्त्यार वयता मरे हें कितें राग जालें कितें करता हें आतां आतां सांगता ते म्हणजे हें इन्स्पेक्शन करून हेचे रेट मारपाक जाय डिपार्टमेंटान ते कडेन कितें आहा लायसन आहा आतां सांगता ते म्हणजे पळय मरे कितें कडेन प्रोपर हें नाही डॉक्युमेंट नाही मरे ते कडेन हांव सांग
ऐसा खिलाते हैं तुमको अभी फूड बोल रहा पॉइजनिंग तुम्हारा करने के बोलता है लिए। ना, हाँ? काम करता किधर है का है तुम? तुम कौन सा गांव का है? तुम्हारा गांव कौन सा है? स्टेट कौन सा है तुम्हारा? सुनो मेरा बात, स्टेट कौन सा है तुम्हारा? नेपाल का? नेपाल के इधर आके बिजनेस करते हैं? हाँ हाँ, काम कैसे करते तुम? नेपाल का है तो हाँ, ऊपर का जो टाकी है ना, तुम्हारे पास परमिट है? संडा से जाय गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा कडल्यान कन्सेंट टू ऑपरेट जाय, इलेक्ट्रिसिटी कमर्शियल कनेक्शन जाय. आतां तेका हांवें बील मागले डॉक्युमेंट्स, तो म्हाका ग्रावंड फ्लोराची 3 बील दिले. एक तेगेले कमर्शियल आहा आनी 2 डोमेस्टीक आहे. ग्रावंड फ्लोराचेर फकत तेगे किचनूच चलता आनी कांय चलना. म्हणल्यार पळय, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आमकां गोंयकारांक स्मार्ट मिटर, स्मार्ट चार्जीस हे सगळें सांगता, आनी हेंका पळय, हे कोण चोयना, हे स्मार्टूय न्ही आनी हे अनस्मार्टूय म्हज्यान म्हणूं जायना. हे हायली स्मार्ट. कित्याक 2 बिलां आहाय ते कडेन डोमेस्टीक कनेक्शन फॉर ऑपरेशन ऑफ अ किचन, आनी तो एक बील दाखयता कमर्शियल. ही इलेक्ट्रिसिटीची चोरी जात ती चोवपाक कोण पावना. दुसरें, तेको लायसन्स ना, आनी तो जेवण कोणा पावयता? व्हडले व्हडले इंडस्ट्रीक. ते इंडस्ट्रीचें नांव तुमी चोयलें तिका. आतां हे जेवण लोक फॅक्टरीन काम करताय ते जेवताय. आतां कंडिशन कितें जेवणाचें? इट इज प्रोड्यूस इन सच अनहायजेनिक कंडिशन. ते आम जेवल्या हाल दुयेन पडले. थर्ड पॉयंट, तेगे स्वेज सगली हेचो ह्या टँकां तो घाता. हे मुखार टँक आहा तो टँक तेगेलो ओवरफ्लो जालो. ओवरफ्लो जालो म्हूण तेणें पंप घायलो तो एम्प्टी करपाक. पंप घालून तो तेणें टँकराक घायलो आनी टँकर आहा तेचोय दोंगराचेर हाली कोता. म्हणजे आमी गोंयकारांनी कितें करपाचें? आतां तो टँकर थिंग एम्प्टी करता, तो पावस पड म्हणटरी देंवतलो हाँ, तुम्हारा बंद उड़ाता है मैं तुम्हारा बंद उड़ाता है. कल सुनो मेरा बात, मैं तुम्हारा बंद उड़ाता है. वो किसको खिला रहा है? किसका है कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे पास? किसको देता है? सप्लाई किसको करता है? कौन सा कंपनी? कौन सा कंपनी का नाम बताओ. सिप्ला में और कौन सा? पर्सिस्टेंट और हाँ, सनोफे और 2 बाकी है, 5 बोला ना. बाकी छोटा छोटा कॉन्ट्रैक्टर वाले के लिए. कॉन्ट्रैक्टर वाले के लिए. सिप्ला से मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट है, इनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो, क्योंकि ये लोग गंदगी में खाना बना रहे. उधर कुत्ता भी नहीं खाएगा और ऐसा गंदा बास आता है, 5 सेकंड खड़ा नहीं होने को रुक सकते हैं वहां. इतना गंदगी में ये लोग खाना बनाते हैं. ये लोग खाना आदमी के लिए जीने के लिए बनाते हैं कि खाना आदमी को खा के मरने के लिए बनाते हैं वो नहीं मालूम. लेकिन इन लोगों का खाना बंद कर दो. हम लोग हेल्थ को बुला रहे हैं और उन लोग का लाइसेंस जब्त कर रहे हैं. ऐसा आदमी लोगों को, वो कर्नाटका का, ये नेपाल का है, ये लोगों को क्या मालूम है हॉस्पिटैलिटी और फूड का इंडस्ट्री के बारे में. यहाँ पे हम लोग को सब प्रॉब्लम हो रहा था, बोले हम लोग ये किचन तो बंद करने का. किचन बंद कर रहे हैं. किचन बंद नहीं, तुम्हारा चालू है, हमने वीडियो निकाला ये है. 15 दिन तुम्हारा हुआ है, फुल उसको चालू किचन बंद कर रहे है. हैं. ऐसा गंदगी में कोई नहीं बनाएगा तुम्हारा खाना. और तुम्हारा लाइसेंस सख्त होना मांगता है, क्योंकि इतना ही तुम लोग को गोवा ना बहुत आराम से मिला है, क्योंकि प्रशासन को पैसा खिलाया, इसको पैसा खिलाया, आराम से बनता है. अरे बहुत, मेरे को क्या मालूम, मेरे को तुम बोलते है. टैंक उधर बनाया हुआ है ना. सेप्टिक वो टैंक नया तुम्हारा, बनाने के लिए सेप्टिक ओनर से टैंक बात तुम्हारा करें. नया करके तुम खोलना मांगता था. उधर खाना बनाने के लिए बहुत डेंजर है, बहुत डेंजर है. ओनर से सपोर्ट. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.